मेणकुरे दुमासे पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत मसनबोयेचो विशय पेटलो। मसनबोयेचे नव्यान उक्तावण करपाच्या वादावेल्यान थळावे आक्रमक जाले। ग्रामस्थांच्या दोन पंगडां मदीं बरोच बोवाळ जालो। निमाणे मसनबोयेचे परत रीतसर उक्तावण करपाचो निर्णय ग्रामसभेत घेतलो। गोयची नाईट लायफ परत खबरांनी आयल्या। फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांत बीच पार्टी, ड्रग्स आनी खासा करून क्लबांनी चलपी डान्सरांक लागून गोंयच्या संस्कृतीचेर एक व्हड प्रश्न उप्रासला। तशेंच गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावपाक लागलां। आतां प्रश्न उप्रासता तो सरकाराचेर गंभीर कित्याक ना, ओग्गी कसो आसा, काय हीच आमची गोंयची येवपी फुडली संस्कृती आसतली, होच मुदेर थीक असो प्रश्न। मेगा प्रकल्पाक मान्यताय दिवची न्हय, बेकायदेशीर प्रकल्पांचेर कारवाय करात अशी मागणी कोरगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत जाली। गावात कांय सुवातींचेर घाणयारे उदक उक्ताडार सोडला। घाणयारे उदकाक लागून वाठारांत भलायकेचो प्रश्न निर्माण जाल्ल्यान संबंधितांचेर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी केल्या। ते भायर इबाडिल्ले रस्ते, उक्ते गटार आनी उदरगतीच्या कामांचेर चर्चा जाली। मजगतीं चवथ मेरेन सगळ्या वाड्यावेले रस्ते दुरुस्त करतले अशें आश्वासन सरपंच कल्पिता कलशावकार हांणी दिलां। प्री प्रायमरी शाळेत शिकोवपी शिक्षकांनी पगारवाडा विशीं सांखळे रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली। प्री प्रायमरी शिक्षकांक हेर शिक्षकां प्रमाण पगारवाड आनी हेर सवलती दिवच्यो अशी मागणी ह्या शिक्षकांनी केली। मुख्यमंत्र्यांक मेळून संबंधित शिक्षकांनी तांचे कडेन सविस्तर चर्चा केली। ऑक्टोबर मेरेन प्री प्रायमरी शिक्षकांची मागणी मान्य करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ल्याचें कळटा। कोलवाच्या बंदखणीत बेकायदेशीर खाण जेवण आनी रोख वेव्हाराच्या आरोपावेल्यान काँग्रेसीन सरकाराक धारेर धरलो। 7,000ची तंदुरी, 1,000चे नो फ्रायड रायस, 500 रुपयांचे नुस्तें आनी कोथिंबीर दितात। तशेंच सरकारी अन्न साठो आनी टीव्ही सयत अनधिकृत वस्तू बंदखणीत हाडपा खातीर पयशे घेतात असो आरोप काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान केला। हे फाटभुंयेर सीसीटीव्ही एंट्री, रेशन आनी किचन रेकॉर्डाची खोलायेन तपासणी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पणजीकारान मुख्यमंत्री सावंता कडेन केल्या। वारका ग्रामसभेत खुबशे महत्वपूर्ण थाराव एकमतान पास जाले। दिसपट्टे पगार दिवपी कामगारांचो पगार थारावपाच्या थारावाक ग्रामसभेत एकमतान पास जालो। दादल्या कामगारांक 800 आनी बायल कामगारांक 600 रुपयाचो दर थारायला। ह्या थारावाक मान्यताय दिवपा खातीर कामगार खात्या कडेन धाडटले। मजगतीं कांय हॉटेलांतले घाणयारे उदक शेतात सोडटात हो प्रश्न थळाव्यांनी ग्रामसभेत मांडलो। उपरांत ह्या प्रकरणाची खोलायेन तपासणी करून कारणां दाखयत नोटीस जारी करतले अशें सरपंच फ्लावियो बरेटोन सांगलें। मोर्जे ग्रामसभेत वेगवेगळ्या नागरी प्रश्नांचेर सविस्तर चर्चा जाली। कोयर व्यवस्थापन, रस्त्यांचेर अतिक्रमण आनी पंचायत वाठारांतल्या कामगार आनी मजुरांक थारावीक दर थारावपा संबंधी म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यो। सरपंच विलास मोर्जे हांच्या अध्यक्षतेखाला ही ग्रामसभा जाली। केप्यां आयतारच्या बाजारात तण आनी झुडपां वाडिल्ल्यान बाजारांत बसपी विक्रेत्यांक आडमेळी येतात। ह्या तात्पुरत्या बाजारांत दर आयतारा थळावे लोक व्हडा प्रमाणात येतात। मात ह्या सुवातेर झाडां आनी तण वाडिल्ल्यान नितळसाण ना। हाका लागून सोरोप, जळार आनी हेर किडे बाजारांत वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान विक्रेते आनी गिरायकांनी हुस्को उक्तायला। संबंदीत सुवातीच्या नितळसाणे विशीं केपें नगरपालिकेन बेगोबेग पावलां उखलची अशी मागणी तांणी केल्या। आगारवाडा हांगा आगारपोय वाठारांत धरणाची मानशेची दारां काडल्या उपरांत शापोरा न्हंयच्या उदकाक लागून भाताच्या शेतात आनी मिठागरांत हुंवार येवपाचो धोको निर्माण जाला। अखिल गोंय मीठ उत्पादक संघटनेन शिपणावळ खात्या कडेन बेगोबेग ही दारां दुरुस्त करची अशी मागणी केल्या। हे संस्थेचे सचिव ऋषिकेश नायक आनी उपाध्यक्ष प्रवीण बागली हांणी सरकारान बेगोबेग हे विशीं लक्ष दिवन प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी केल्या।
एसटी आरक्षणा खातीर सुरू आशिल्ल्या लढ्याक चड घटमूट करपाच्या उद्देशान वेगवेगळ्या म्हालांतले धनगर समाजातले तरणाटे काणकोणच्या भाटपाली वाठारांत एकठांय आयले। ह्या वेळार आदले उपमुख्यमंत्री आनी समाजाचे फुडारी बाबू कवळेकर हांणी तरणाट्यांकडेन उलोवप केलें। ही मोहीम खर करप आनी ह्या मागणे खातीर समाजात एकवट निर्माण करपाचेरूय चर्चा जाली। सध्या ओमकार हत्ती नेतर्डे वाठारांत आसा आनी तो खंयच्याय वेळार गोंयांत भितर सरपाची शक्यताय आसा। हाका लागून गोंयांतले राना खात्याचे कर्मचारी सादूर जाल्यात आनी ताचेर नदर दवरपा खातीर राना अधिकाऱ्यांची धांवपळ सुरू जाल्या। ओमकार गोंयचे वटेन येवचो न्हय हे खातीर राना खात्यान खाशेली जतनाय घेतल्या। पणजेक स्मार्ट सिटीचो दर्जो मेळ्ळा, पूण रस्त्याची परिस्थिती पळयल्यार ही स्मार्टनेस नेमकी खंय आसा असो प्रश्न आतां उप्रासता। पणजे स्मार्ट सिटींतली कामां लोकांनी पळयल्यात आनी अणभव लेगीत घेतला। पणजेच्या फेरीबोट जंक्शना लागसार येरादारी वेगान धांवता आनी लोक खतरो के खिलाडी जावन जीव मुठीत धरून झेब्रा क्रॉसिंगी वेल्यान क्रॉस करतात। मात झेब्रा क्रॉसिंगाच्या अर्द्या भागार डिवायडरान अतिक्रमण केल्ल्यान लोक नेटान आपटूंक लेगीत शकतात। आतां स्मार्ट सिटी म्हणून इंजिनियरांनी हे स्मार्ट काम केलां जाल्यार खबर ना, झेब्रा क्रॉसिंगाक सारको पेंट लेगीत करूंक ना। आरजीपीन बेकायदेशीर रितीन निलंबित केल्ल्या 10 पक्ष वांगड्यांची निलंबन फाटीं घेतल्या। आरजीपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान ह्या प्रकरणाची शिस्तबद्ध रितीन कारवाय केले उपरांत आदलो सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी खजिनदार अजय खोलकारान ह्या 10 पक्ष वांगड्यांचेर केल्ल्या आरोपाचो कसलोच पुरावो मेळना अशें स्पश्ट करून पार्टींतल्यान निलंबित केल्ल्या 10 वांगड्यांची घरवापसी केली। संवसारीक नवनिर्माण निर्देशकांत भारत 2015 वर्सा 81व्या क्रमांकाचेर आशिल्लो, जो आतां 38व्या क्रमांकाचेर पावला। 2025 वर्सा 139 अर्थवेवस्थेंतल्यान ह्या भारतान 38व्या सुवातेर पावल दवरलें। भारत देश नवनिर्माणाची शिडी चडप आतां चालूच दवरतले हातूंत दुबाव ना। कर्नाटक एफडीएन 17 ऑगस्ट सावन 1 वर्सा खातीर रियल पनीर म्हणून विकपी नॉन डेअरी पनीर विक्री आनी उत्पादनाचेर बंदी घाल्या। एनालॉग पनीर दुधा बदला वनस्पती तेल, स्टार्च आनी हेर बिगर दुधाचे घटक वापरून तयार करतात अशें उक्ताडार आयलां। ही धक्कादायक बाब आशिल्ल्यान लोकांच्या जिवा कडेन खेळ चल्ला काय कितें हो प्रश्न आतां पडले बगर रावना। देखून आतां जे कितें खरेदी करता तेन्ना ताच्या फाटल्यान बरयल्ले इन्ग्रेडियंट्स पळोवनूच ते घेवचे पडटले। कापूरवळातल्या गावकारांनी बोंगावली उपकेंद्रांनी 765 केव्ही ट्रान्समिशन लायनीच्या प्रस्तावा आड रास्ता रोको आंदोलन करीत निषेध केलो। गावातले लोक व्हडा प्रमाणात ट्रॅक्टर आनी बैलगाडयो घेवन रस्त्यार देवले। जाका लागून पुणे सातारा महामार्गाचेर येरादारीची कोळणी जाली। मुंबईत सध्या चवथ लागीं पाविल्ल्यान सगळ्या सार्वजनीक मंडळाचे गणपती माटवांत हाडप सुरू आसा। गणपती चित्रशाळेसून माटवांत हाडप हो एक मुंबयकारां खातीर वेगळो सुवाळोच आसता। मात ह्याच उमेदीक गिराण लागला काय असो प्रश्न आतां बुलेश्वर राजा गणपती हाडटना जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत पडला। माटवाच्या फक्त 50 मीटर अंतराचेर आसतना गणपतीची 22 फुटाची मूर्त कोसळ्ळी। ह्या दुर्दैवी घडणुकेंत दोगांक मरण आयलें जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। गुडाळीवर लागसार 2 जाणांक वाघाच्या हल्ल्यात मरण आयले उपरांत निलगिरी वाघ मनीस भक्षक म्हणून जाहीर केला। तामिळनाडू राना खात्या ह्या वाघाक धरपा खातीर 4 पंगड 6 पिंजऱ्यांनी ड्रोन तैनात केल्यात। देखून आतां ह्या वाठारांतल्या लोकां खातीर ही धोक्याची घंटा थारल्या।
आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवाशांच्या इमिग्रेशन प्रक्रियेत महत्वाचा 1 सप्टेंबर 2007 बदल लागू जातलो. नव्या नेमांखाला आता चडशा बोर्डिंग पासाचेर इमिग्रेशन अधिकाऱ्याचो शिक्को घेवपाची गरज ना. ताचे बदला प्रवाशांचो बोर्डिंग तपशील डिजिटल रितीन नोंद जातलो अशें कळटा. ओहायोच्या उद्देगीक उत्पादन कंपनीन गुगलाचेर दिल्ल्या नकारात्मक प्रतिसाद तिच्या सांगलट आयलो अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. ह्या कंपनी बाबतीत एका बायलेन नकारात्मक प्रतिक्रिया दिवन फक्त 1 स्टार रेटिंग दिल्ले. आता तेच कंपनीन त्या बायले आड बदनामीचो मुकदमो दाखल केला. त्या भायर कंपनीन तिचे कडल्यान $25,000 लुकसाण भरपायची लेगीत मागणी केल्या. शेनवारा 22 ऑगस्टाक बिजिंगेच्या आयस रिबन स्टेडियमात दुसरी संवसारीक ह्युमनॉइड रोबोट गेम्स आयोजित जाल्यो. ह्या गेम्सात ह्युमनॉइड रोबोटान फक्त 9.39 सेकंदात 100 मीटर सर्त पुराय केली. देखून आता ताच्या ह्या गतीची तुळा धांवपी हुसैन बोल्टाच्या विक्रमाकडेन करप सुरू आसा. फ्रांस पॅरिसा लागसरच्या बसी सेंट चर्चातल्या पयले व्हडले हिंदू देवूळ BAPS स्वामीनारायण हिंदू देवूळ उगडपाची तयारी करता. सप्टेंबर 2026 ह्या देवळाचे उक्तावण जावपाचे आसा आनी ताचे वांगडा 2 ते 14 सप्टेंबर मेरेन 13 दिसांचो सांस्कृतीक महोत्सव आसतलो. ते भायर महंत स्वामी महाराज आनी ह्या सुवाळ्याक आज उत्सवाक आशीर्वाद दितले. संवसारभरातले भोंवडेकार भक्त आनी समर्थक हाजीर रावपाची अपेक्षा आसा. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी परतून एक फावट सोशल मिडियाचेर पोस्ट शेअर केला. हातूंत ताणें हॉर्मुझ सामुद्रधुनीक नवो अमेरिकन प्रदेश अशें वर्णन केलां. हो दावो न्हयकारून इराणान वॉशिंग्टनान आपली भुमिका बदलचे मेरेन हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद उरतली अशें कळीत केलां. मजगतीं अमेरिकेत इराणाचेर खर आर्थीक मंजुरी घालपाचो तयारी आसा अशें सामकार आयलां. जाल्यार तेहरानान अशे दावे न्हयकारून ताका खर प्रतिसाद दिवपाची शिटकावणी दिल्या. 23 आयतारा सकाळी 5.9 तीव्रतेचो खर भूंयकांप जपानात जाणवलो. जपान हवामान एजन्सीच्या म्हणण्याप्रमाणे हो भूंयकेंद्र दक्षिण इबारिकांत सुमार 70 किलोमीटर खोलायेचेर आशिल्लें. ह्या खर भूंयकांपाक लागून 4 प्रांतांतल्या 23 जाणां जखमी जाल्यात. भूंयकांपा उपरांत सुनामीची धमकी दिवंक ना. कांय थळाव्या रेल्वे सेवांनी आडमेळ आयली जाल्यार अधिकारी सध्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसात. पाकिस्तानाचे आदले प्रधानमंत्री इम्रान खान हांची भयण उस्मा खान हिणें बंदखणींतल्या स्थिती संबंधी गंभीर दावे केल्यात. इम्रान खानाचेर अन्याय आनी गैरवागणूक केल्ल्याचो आरोप केल्ल्याची कागाळ तिणें केल्या. उस्माच्या म्हणण्याप्रमाणे हाच्या आदीं ताच्या दोळ्यांतल्यान रगत येवपाक लागिल्लें, पूण उपचारा उपरांत ताची स्थिती सुदारली. इम्रानाक 21 ऑगस्टाक वैजकी तपासणे खातीर शिफा हॉस्पिटलांत व्हेल्लो आनी तपासणी उपरांत ताका परतून बंदखणींत धाडलो अशें तिणें सांगलें.